पणजेचो आमदार बाबुशान मांडवीतले कसिनो शिफ्ट करूंक नेट लायल्या उपरांत सरकारी पावंड्यार मातच्यो हालचाली सुरू जाल्यात। मांडवींतल्यान एक कसिनो बोर्ड शिफ्ट करपाची प्रक्रिया चल्ल्या म्हूण पोर्ट्स मंत्री मायकल हे आदीं उलयला। आता मंत्रालयातली सुत्रां सांगतात ते प्रमाण डेल्टीन कारावेला कसिनो कम फ्लोटेल ही ल्हान बोट पणजे वटेनच्यान बेती वटेन शिफ्ट करपाचें थारलां। 15शी भितर बेत चालीक लागतलो। बाकीच्यो मोठ्यो कसिनो बोटी आसा थंयच उरपाच्यो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण डेल्टीन कारावेला कसिनो कम फ्लोटेलाक आयिल्ले दिसा हवामानाच्यो कटकटी जातात। 3 सप्तकां फाटीं बोट शिफ्ट करूंक तांणी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक अर्ज केल्लो। तांची फायल मंत्र्याच्या कचेरेंत पावल्या। 1-2 सप्तकां भितर खंय क्लियर जातली। मांडवीत 6 कसिनो 100 दिसां भितर मांडवीतले कसिनो हालयता म्हूण बाबुशान पोटवेंचणुकेंत जाहीरनाम्यांत सांगिल्लें। काँग्रेसीच्या तिकिटार आयल्या उपरांत कामां जायना म्हूण सांगून 50 दिसां भितर 9 आमदारां बरोबर तो बीजेपीत। 6 म्हयने जाले कसिनो आसा थंयच, बाबुश मात काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत। इतले मजगतीं फ्लोटींग वॉटर मार्क लॉन्च आनी बार रेस्टॉरंट परत मांडवीत आयल्या। मांडवी न्हंयत बेकायदेशीर जेटी उबारून बिझनेस करता म्हूण ह्या रेस्टॉरंटा आड एक्टिविस्टांनी मुख्य सचिवा कडेन कागाळ केल्ली। संबंधीत अधिकारी एक्शन घेवंक म्हूण गेल्ले कडेन वॉटर मार्क मांडवींतल्यान गायब जाल्ली। उपरांत ती आमोण्या सापडिल्ली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।